सो ही निवडणूक 5 वर्सांची आशिल्ली. टर्म्स ऑफ सर प्री पोल अलायन्साचे अलायन्स हें दवरचें लागता. पोस्ट अलायन्स आशिल्लें जाल्यार आमकां जाय तेन्ना आमी भायर सरतले आशिल्ले. जरी आमकां मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडयले तर युतीचो एक धर्म म्हणून हो आमी पाळ्ळा. कोड ऑफ कंडक्ट जाले बरोबर. आमचे केंद्रीय समितीचो निर्णय आमी रिझोल्युशन घेतले आनी आमी पाठिंबो काडून स्वतंत्ररित्या निवडणूक लडोवपाची आमी घोशणा करतले. सो तुम्ही म्हणतात की आता एक उरली ती एक औपचारिकता उरल्या उरूंक जाय ती उरूंक जाय कारण ते प्री पोल अलायन्स आसा. लोकां मदीं एक उत्सुकता निर्माण आसता की पयलीं युती करून ह्यांनी दोगो दिलो काय कितें कोणी दोगो दिलो हें लोकांक समजूंक जाय. आज समजा मनोहर पर्रीकार परत आयलो गोंयांत आज परत आयलो जाल्यार तुम्ही युतीचे time फेरविचार न्ही, करतलो आता काय तो परत येवन फेरविचार करपाची वेळ गेली वेळ गेली कारण 1 म्हयनो निवडणूक उरला. आमी आज मेरेन गोवा सुरक्षा मंचाक उलयतना आयकलां की आमी मोगो बरोबर युती करतले मोगो आमचे बरोबर येतलो पण तितलो फॉन्ड रिस्पॉन्स सारको मोगो कडच्यान केन्नाच आमी आयकल्लो ना. इन प्रिंसिपल वी हॅव एग्रीड we will go both together in this election. कारण तसे समविचारी मतदार 8-10 मतदारसंघात आसा लास्ट आणि काही 4-8 दिसांनी सीट आणि शेअरिंग आणि हे सो यू आर सेइंग दॅट अलायन्स इज ऑन ओनली डिटेल्स नीड टू बी वर्कड आउट. आम्ही मिनिमम 19 ते 22 कॉन्स्टिट्युएन्सी मिनिमम आम्ही कॉन्टेस्ट करतले MGच्या माध्यमात आणि बाकीचे अलायन्स पार्टनरा बरोबर तुम्ही हे करतले करतले. बट एज अ अलायन्स यू आर गोइंग टू कॉन्टेस्ट ऑल 40 ऑलमोस्ट 40 नॉट ऑल 40 ऑलमोस्ट 4-5 कमी पडत.